पण मांद्र्यान जे बीजेपीचे बुराक ती सगळ्यांनी पळयत आसतले। काल एक मांद्रेचो आमदार जी साळकारान स्टेटमेंट केल्लो की हे जे खाद्य पडल्या ते इलेक्ट्रिकल आनी ताचे पायपलायन हेजे पडल्या म्हणून सो आमी ताका सांगूंक सोदता की चवथ जाली, लोकांनी त्रास काडले, लोकांची भेणां गेली, गाडयांचे प्रवास केले, थोडे लोक गेले सुद्धा। पयलीं म्हापसा एक भुरगो 23 वर्साचो आशिल्ल्या सुद्धा मरण पावलो। तर तुमी जे निमीत दिता जे इलेक्ट्रिसिटी पायप वायर घातल्या म्हणून अंडरग्रावंड केबल घातल्या म्हणून ते चुकीचें आसा आमी ताचो निशेध करता। हे जे खड्डे पडल्या पळय ते फक्त बिकॉज ऑफ करप्शन। त्या आमदाराक सांगूंक सोदता आमी सांगिना तुवें पयशे घेतले म्हणून, पण हे जे आहा हे जे खड्डे पडल्या ते फक्त करप्शना खातीर खड्डे पडल्या। करप्शन स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तेजे तुवें म्हायती घेवपाचें, लोकांक सांगपाचें कितें म्हणून सांगपाचें की मांद्र्यान जे PWDचे सब डिविजन आसा, जे पेडण्या बस स्टॉपाच्या ऑपोजीट जे सब डिविजन आहा थंय तूं मातसो वचोन जे पावसा पयलीं जो प्री मान्सून टेंडर काडलेलो कोट्यांनी तो लोकांक सांगपाचो तुमी तुज्या जो मांद्र्यान जो आहा प्री मान्सून रिपेर रोड्स खड्डे काडपाचो टेंडराचो एमावंट कितको केल्लो, त्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम केला काय ना ते पयलीं लोकांक सांगपाचें, आनी तो एमावंट कितक्या कोटीचो आहलेलो ते लोकांक सांगपाचें। कित्याक लोकांनी त्रास काडलो चवथीक, आतां दिवाळीच्या पयलीं तरी करपाचें तुमी करून तूं आतां म्हणटा दिवाळी मागीर तूं खड्डे पुरतलो आनी लोकांनी कितकें सोदपाचें म्हणजे तूं क्लियर कर। तूं म्हणजे म्हणटा की लायटीचे केबल घालून तर खड्डे पडले जाल्यार तुका सांगूंक सोदता हो जो लायटीचो अंडरग्रावंड केबल प्रोजेक्ट आसा 5000 कोटीचो प्रोजेक्ट तो। तेंच्या 5000 कोटी प्रोजेक्टान जर काही पायप घातले जाल्यार तेज्या एस्टिमेटान असो आयटम आसता की ते भरून ते प्रॉपर भरून ते सारके सोलिंग पॅकिंग करून तेंच्यानी बरो तो रोड आसा तसो करून दिवपाक जाय। तो तेंच्यांनी करून दिलो ना, तो कित्याक करून दिवंक ना तेजें तुवें लोकांक सांगपाचें। म्हणजे MLA फेल जालो असो दिसता। MLA कंप्लीट फेल न्हू, ही तो कोणाक लिपोवंक सोदता, कोणाचेर हे घालूंक सोदता, कोणाक लोकांक किशान काडूंक सोदता ते तेणी हे करपाचें। हांव इतकें सांगूंक सोदता की बाबा तूं लोकांक किशान काडनाका, लोकांक खबर आहा दीस इज द क्लियर सायन ऑफ बॅड क्वॉलिटी ऑफ वर्क। बॅड क्वॉलिटी हांव कॉन्ट्रॅक्टरांक मिस्टेक करना, बॅड क्वॉलिटी कित्याक जाता की कॉन्ट्रॅक्टरांक दबाव आसता पयशाचो, तांकां पयशे दिवचे पडटा। सो हांव कितें म्हणटा जे प्री मान्सून टेंडर जे पावसा पयलीं जे रोड सारके खड्डे भरपाचे रिपेर जाता ते कोट्यांनी कामाची काडलेली आसा। म्हणजे तूं म्हायती घे कोणाक बाबा टेंडर पडला, तेणी काम कित्याक सारकें करूंक ना, लोकांक कित्याक त्रास पडले, लोकांक चवथीक खूब त्रास जाले। आतां दिवाळी पयलीं जर तो म्हणटा दिवाळीच्या मागीर करतलो लोकांक त्रास न्हू हे सगळे। सो हांव इतकें सांगूंक सोदता ताका आनी हांव कांय सांगिना, सुवर्णा उलयता। नमस्कार, हांव पयलीं म्हणून सांगूंक सोदता अजीत बाबान आयज स्टेटमेंट केला पळय न्हू ते दिवाळे उपरांत काम करतले म्हणून, आमी हेजेर ट्रस्ट कसो करपाचो, कसो विश्वास करपाचो ह्या गजालीचेर। CMान सांगले विधानसभेन चवथी पयलीं करता म्हणून, अजीत बाब सांगता दिवाळे उपरांत करता म्हणून, मागीर थोड्या दिसांनी म्हणटले क्रिसमसा उपरांत करया, मागीर न्यू इयराक स्टेटमेंट करता हेजेर विश्वास आमी कसो करपाचो। कॉन्ट्रॅक्टरांक काम दिलें की तेजेर नदर दवरपाचें काम आमदाराचें आसता न्ही, म्हाका तरी दिसता आमदाराचें आसता कित्याक तेज्या मतदारसंघात काम चालू आसा आनी जावना जाल्यार तांकां आन्सरेबल आसता ते कॉन्ट्रॅक्टर, तेंच्यांनी विचारूंक जाय न्ही कोणा कडेन। आमी सुद्दां आमच्या घरान जर कोणाक कामाक दवरला तेणें काम करूंक ना जाल्यार ताका आपोवन आमी विचारता न्हू बाबा हें काम कंप्लीट कित्याक जावनाका म्हणून। तशेंच आमदारान सुद्दां ताका हक्कान विचारूंक जाय न्हू, तेजे कडेन रायट आहा तो विचारपाचो बाबा तुवें हें काम इनकम्प्लीट कित्याक दवरलां, कितें काम केलां, पायपलायन घातल्या या इलेक्ट्रिसिटीत कितें पोल घातला, कितें घातला म्हणटा पळय तेच्या उपरांत रोड जे खणले की तेजे तितूनच इन्क्लूड आसता ते बजेटानूच ते परत सारके रिकवर करून दिवपाचें म्हणून। आमकां सामान्य जनतेक जे त्रास जाता तेजे वर फक्त आश्वासनां घेवपाचें आमी, अशें आश्वासनां दिवन 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 तुमी आरामात रावतात, सेफ सायड आसा आनी त्रास सगळो सादारण जनतेक पडटा। ते खड्डे थोडे दीस माती घालून पुरयले, ते माती घालच्या पेक्षा तेजे कॉन्क्रीट घालून प्रॉपर केल्ले जाल्यार कितें वायट जातलें आसलेलें। म्हाजें इतलेंच म्हणणें आमदाराक आनी सरकाराक सुद्दां ही मोहीम आमची चलता तोपर्यंत तरी माती घालून ते खड्डे पुरोवपाचें काम करूं नाका। स्ट्रिक्टली आमी अशें सांगूंक सोदता की ते प्रॉपरली करून दियात आमकां, नितळ सारके व्यवस्थीत
माती हे ऑप्शन तेजो तो सोल्युशन जाय ना ते सोल्युशन न्हू ऑप्शनल आहे आता पावस पडलो व्हावून गेली की तितले डेंजरस जाता माती खड्डे असता त्याच्यापेक्षा डेंजरस माती असता सो माझा हिशोब हा की ते प्रॉपरली आणि सारखे करून दिवचे सोल्युशन दिवचे आमकां ही बारीक बारीक ऑप्शनां नाका आमदारा कडेन मागता तेंच्यांनी जे सांगला स्टेटमेंट की दिवाळे उपरांत म्हाका दिसता दिवाळे पयलीं करीत जाल्यार बरें जातलें आनी तेंच्यांनी जर तेंकां जमना जर तशें लाय देऊन जाल्यार सांगचें लोकांक की बाबा हें आपलें काम जमचें नाका जाल्यार अशें म्हणटा की आमी तेंची टिका करता की आमी टिका करिना आमी गव्हर्मेंटाकूय सांगू सोदता आनी लोकल आमदाराकूय सांगू सोदता की तेंच्यांनी बेगिना बेगिना तो रस्तो सारके करून लोकांक घेतले दिवंक शकता बेगिना म्हणून कितल्या दिसा भितर आणि तेंच्यांनी पीएमान सांगलेलें आमकां की ते कोटी पयलीं करता आता आमदार सांगता दिवाळे उपरांत म्हणून म्हाजी अपेक्षा एटलिस्ट दिवाळे पर्यंत करचे सुरवात तरी करचे जाल्यार अंत तरी तर डिसेंबर पर्यंत सोंपतलो न्हू तुमी सुरवातच करिना फक्त आश्वासनां दिता की बाबा करतले म्हणून ती करतले तो टायम तुमी तर ठरोवपाक जाय न्हू टायम ठरोवपाक जाय की एन्ना स्टार्ट जातले एन्ना सोंपतले म्हणून हांगा तशें कांय जावपूच ना फक्त एक सांगता की ह्या ओकेजन जातकूच जे फंक्शन जातकूच जे सेलिब्रेशन जातकूच म्हणून टायम लिमीट दिया न्ही आमकां टायम लिमीट जाय आणि प्रॉपर सोल्युशन मागता आमी तेजेवर टेक्निकल मॅडम पॉयंट असो आसा की पावस जोपर्यंत लागता न्ही तोपर्यंत करपाक जायना म्हाका आमी कितें म्हणटा पावस म्हणटा पळय हांव तेच तुका सांगूंक सोदता पावसान तूं करूंक जायना ओके मानता तुज्या पण पावसा पयलीं म्हाजें न्ही टेक्निकल तेंचे तो क्वेश्चन तुजो सारको आहा जो पावसा पयलीं जे टेंडर जाता पळय पावसा पयलीं 1-2 म्हयने पयलीं टेंडर काडटा प्री मान्सून आख्ख्या गोंयान काडटात ते प्री मान्सून टेंडर काडटा कोट्यांनी कामां आसतात तितून सगळे रिपेर करपाचें आसता की लोकांक पावसान कितें ताका खबर आहा पावसान लोड जावचो ना म्हणून सो तो टेंडराचो एमावंट कोट्यांनी आसा आमी तेज्या विचारता तेजे ते रिपेरी केल्या खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर काम केला कितें केला कित्याक जावना आनी ते जर जावन कॉन्ट्रॅक्टर सारकें करूं ना कितें एक्शन घेतला कॉन्ट्रॅक्टराचेर कळ्ळें तुका हांव कितें म्हणटा तें अशेंच चलता हें परत परत टेंडर आतां पोस्ट मान्सून म्हणून टेंडरां काडपाची तयारी आहा एस्टिमेट हे बुजोवपाक तो हांव कितें म्हणटा आमचे जे टॅक्स पेयराचे पयशे ते टॅक्स पेयराचे पयशे गेले तुमी कोणाक बूक केला कॉन्ट्रॅक्टरान काम सारकें घेवना म्हणून ताका दरान आडान करून घ्या मरे तेजे कडेन म्हणलें ना हांव तूं म्हणटा पळय पावसान जायना एक 2 दीस सुद्दां वत पडल्यार कितकें जालें 2 दीस पुरो करपाक सुकोवन आनी ताका मॅकॅनिकल सुद्दां ड्रायर घालून प्रॉपर प्रोसिजरान तें काम करूं येता अशें इम्पॉसिबल ना फक्त गव्हर्मेंटाचो इंटेन्शन क्लीन ना काम करपाचें मुद्दाम करिना कित्याक तांकां अशेंच एस्टिमेट करपा जाय बघा एस्टिमेट केल्यारूच तांकां ते पर्संटेज मेळटा तांकां फिजर कित्याक फिजरूच डायरेक्ट पयशे काडूंक मेळना तें काम कोणाक करूंक जाय क्रिएट करूंक जाय कोणा कॉन्ट्रॅक्टराक दिवंक जाय कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून कमिशन घेवपा जाय दीस इज द प्रोसिजर हें लोकांक कळपा जाय कळ्ळें तुका अशें इम्पॉसिबल कांय ना पावस पडटा 2 दीस सुद्दां वत पडत न्हू 2 दिसान खड्डे पुरो येता तुमचें म्हणणें अशें आहा की जाणून बुजून आमदार हे अशें करता तो इंटेन्शन क्लीन ना तांकां अशेंच जाय तांकां लोक अशेंच आपल्या दारान येयल्ले जाय हांव कितें म्हणटा लोकांक इतकें सांगूंक सोदता आमदार आहा तो आमचो सर्वंट आसता आमी ताका पगार दिता तें आमकां कळपा जाय सर्वंटाक जाल्यार पगार दिता तो सारकें काम करिना ताका आमकां विचारपाचो हक्क आसता कळ्ळें न्ही इंटेन्शन इज नॉट क्लीन दॅट्स ऑल आमकां तो इंटेन्शन आहा जाल्यार काम करूं येता व्हडलें कांय काम ना काय रोडाची कंडिशन पळय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.